जिल्हा परिषदेची निवडणूक आहात तिथून तुमची मिसेस रावता हरमल काय काय त्याचेर काय तुमची काय भूमिका? पळय फाटी न्यूज फ्लॅश जाल्ली आणि आमचे खूपशे कार्यकर्त्यांक दिसताले आणि इच्छा जाल्ली आणि सारखे एक्सायटेड आसले की तेणी कंटेस्ट करचे म्हणून. पण हांव तेन्ना रिप्लाय कित्याक दिवंक नासले कित्याक जोपर्यंत सगळ्या कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणजे तांकां कन्विन्स करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाल्यार झाप करून डिसिजन तांकां ना सांगता घेवप डिफिकल्ट आसलें. म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांवें सांगलें जेन्ना राजकारण करतात आणि समाजकारण करतात तेन्ना स्वता तूं एकट्यान करचें आसता. घराणेशाही करची आसना. सो घराणेशाही म्हणजे बाकीचे करता म्हणून हांव तो तसो मनीस न्हू ते घराणेशाही करपाक. तो घरानूच जर आपल्याक भरूंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता समाजाक न्याय मेळचो ना आणि इनजस्टीस जातले. तेका लागून म्हाका दिसता प्रत्येक राजकारण्यांनी आपूण राजकारण करून समाजकारण करचे आणि समाजकारणान तुका जर मदत लागता जशी माझी फॅमिली म्हाका सपोर्ट करता समाजकारण करूंक तशें समाजकारण पदा शिवाय आणि इलेक्शन शिवाय आपल्या घराण्यान ताका सपोर्ट करचो आसता आणि समाजा खातीर काम करचें आसता. तेका लागून हांवें म्हाज्या कार्यकर्त्यांक बरे भशेन कन्विन्स केलें आनी ते एग्री जाल्ले आहात. तो तेका लागून माझी मिसेस काय बसना इलेक्शनाक. आम्ही फक्त मांद्रे मतदारसंघाचे उदरगती खातीर काम करतात आणि हांव एकलो इलेक्ट जावन आहा तितलोच पुरो.